88 वर्सांचो पापा फ्रांसीस निमोनिया पिडे निमती फाटल्या 7 दिसां तावन रोमाच्या गेमेलिया आस्पत्रेंत आसा. इतले दीस पापान आस्पत्रेंत आसचें हें पयले फावटी. फेब्रुवारी 14 तारखेर शुक्रारा उस्वास काडूंक कश्टाल्ल्यान आस्पत्रेक भरती कर ब्रोंकायटिक्स म्हळ्यार पप्स नाळयेची तपासणी केली जावन आसा. फेब्रुवारी 17 तारखेर सुमारा तांच्या तपासणेंत बदलावन केल्या उपरांत पॉलिमायक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रॅक म्हळ्यार पॉप्साची बावचिवनाची पिडा आसा म्हूण कळीत जाल्या. ह्या पिडेकारान बॅक्टेरिया, व्हायरस वा फंगस कुडीन पिडा जुसची सकत उणी आसा तांचे थंय ही पिडा चड सावन दिसून येता. फेब्रुवारी 18 तारखेर बुधवारा दिसा तांची भलायकी बरी आसून रक्ताच्या परीक्षेचो रिपोर्ट पळयल्ल्या दोतोरांनी बरेपण आसा म्हूण कळीत केलां. फेब्रुवारी 20 तारखेर ब्रेस्तारा पॉप्साच्या नळयेन सूस सोडल्यार भलायकी इल्लीशी सुदरूण आसा म्हूण व्हॅटिकन वर्देगार मॅटेओ ब्रुनीन कळयलां. बुधवारा दिसा इटलीचे प्रधानमंत्री जावन आसच्या जॉर्जिया मेलोनीन पापा फ्रांसिसाचे बेडकन बरें मागलां. संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी DCCच्या बिस्पांनी तांच्या बऱ्या भलायकेक मागोवंक उलो दिलो आसतना बेगीनच तांकां बरी भलायकी लाबूं दी म्हूण आमी मागया.